म्हापसा मर्चंट संघटनेन आता 15 ऑगस्टाक म्हापशा स्वतंत्रताय दिसा धरणे धरपाचें थारायलां। म्हापशा मार्केटांत खंय म्हापशेकार आनी गोंयकारां परस भायले चड दिसतात। ते भायर मुख्यमंत्री पर्रीकारान मार्केटाक 20 कोटी दिल्यात। नवे मार्केट जातकच भायले येवन मार्केटांत घुसत म्हणून हुस्को। येणाऱ्या 15 ऑगस्टाक आमी एक सिंबॉलिक उपोषण दवरपाचें अशें ठरयिल्लें आसा। 15 ऑगस्टाक हो आमचो इंडिपेंडन्स डे, देशाचो फ्लॅग होस्टिंग करपाक आमी सगळे जाण आसतले, वेपारी संघटनेचे लोक। पण फ्लॅग होस्टिंग जाल्या उपरांत 15 ऑगस्टाच्या जी चेअरपर्सनाची स्पीच आसतली तेच्या नंतर आमी पिसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन करतले। बाजारान सगळी जी बेशिस्तपणां जाल्या तेजेर गेले 3 वर्सां आमी आतां खटपट करीत आसात आनी म्युनिसिपालिटी लक्षच घालिना। आमी सगळे प्रोसिजर्स केले। आमी जनतेक, म्हापशाच्या जनतेक, बार्देसच्या जनतेक, तशेंच गोंयच्या जनतेक हेच सांगपाक सोदता की म्हापशा एकूच एक असो जागो जाल्लो आसा जंय कोणू वेंडर खंयचरून, हुबळीसून किंवा धारवाडसून किंवा बेळगांवसून खंयचो मनीस येवन सकाळी फुडें गाडयेन बसून देंवता आनी आमच्या बाजारान येवन समजो थाण मारता आनी आपल्याक जाय तसो वेव्हार करता। आनी आमचे जे वेपारी भाव आसात, तशेंच म्हापशांतले गोंयकार, बार्देसांतले, गोंयांतले जे कितें वेंडर्स, आमचे लोक जे खटपट करतात आपले वेव्हार करपा खातीर, तांकां एक्चुअली प्रोत्साहन मेळना, तांकां कुशीक दवरले वयता। मनोहर पर्रीकर यांनी म्हापशा मार्केटा खातीर 20 कोटी रुपया एलोकेट केलेले आसात आनी तेजो प्लान अप्रूव्ह जाला, पीडीए कडल्यान अप्रूव्ह जाला आनी आतां काही टायमान ते काम सुरू जातले। पण हे काम सुरू जाता म्हणटकूच सोमतेच आनीक वेंडर येवपाक लागतले। आयतेच तांकां चान्स मेळटलो नवीन बरे मार्केटान बसपा खातीर। पेडणे रेल्वे स्टेशना वयल्यान दिसपट्ट्यो 20 ट्रेनी यो वच करतात, मात फक्त 6 ट्रेनी त्या स्टेशनाचेर रावतात। ह्या रेल्वे स्टेशनाचो कोटा मातसो वाडयलो जाल्यार पेडणेकारांक कामधंद्याक आदार जातलो म्हूण पेडणेकारांची ब्लॉक काँग्रेस स्टेशन मास्तराक मेळ्ळी। आपूण लक्ष घालता म्हूण सांगून ताणें काँग्रेसवाल्यांक धाडल्यात। रेल्वेचो पेडणेकारांक तेचो फायदो जावपाक जाय तसो जायना, कारण हयसर बस स्टॉप ना। काही गोष्टी अशा आहात, पेडण्यात आयज कोण मोटारसायकल पायलट आहा, रिक्षेकार आहा, ताका हेचो बेनिफीट कांयच जायना। हयसर जेन्ना कोठा वाडटलो तेन्ना हेचो पेडणेकारांक चडसो फायदो जातलो। त्याच प्रमाणे आतां येणारो काळ मोपा एअरपोर्ट, जेन्ना मोपा एअरपोर्ट जेन्ना जातलो आनी हांगासर जर कोठा ना जाल्यार हेचो दुरपरिणाम आमकां पेडणेकारांक भोगचो पडटलो। हे तिकेटीचो जर कोकण कन्याचो जो एक कोटा आसा तो कोटा वाडोवचो, कारण आमच्या पेडण्याच्या भावांक प्रवास करतना ते कोटा जर मेळ्ळो जाल्यार बरें जातलें अशें हांगा एक निदर्शनां आयलें। तशेंच आख्ख्या दिसा भितर 20 ट्रेन्स, पॅसेंजर ट्रेन्स ह्या स्टेशनांतल्यान वतात, पण तातूंतले फक्त एक मोजक्योच 6 ट्रेन आसात त्योच हांगा थांबतात। त्या कारणान म्हाजी विनंती आसा की चडांत चड ट्रेन्स जर ह्या थांब्याक जर थांबल्यो, ह्या स्टेशनार थांबल्यो जाल्यार आमच्या पेडणेकारांक हेजो चड फायदो जातलो। पेडणेच्या ज्या बाजून जे गांव आसात त्याय लोकांक चड फायदो जातलो आनी हांगा ह्यो ट्रेन सगळ्यो न थांबले कारणान लोक चडशे थिवी स्टेशन प्रिफर करतात आनी हांगच्या लोकांक थिवी स्टेशनार देंवून करून हांगा येवचें पडटा। कंपार्टमेंटाच्या लोकांक तांकां छेड घातलेली आसा। म्हाजी अशें मागणी आसा की जनरल जे लोक आसता, जनरल कॅटेगरीची ती थंयसर सुद्दां शेड घालपाची। असो फक्त रिजर्वेशन आनी AC कंपार्टमेंटाच्या लोकांकूच शेड आनी जनरलाच्या लोकांक वतान रावपाचें हें बरोबर दिसना। भेदभाव कसो जाता की लेडीज आनी जेंट्स टॉयलेट आसा आनी तेच्या मदीं एक वॉल आसा ती हाफ कन्स्ट्रक्टेड आसा आनी हाफ ओपन आसा। तर आजकाल सगळ्या कडेन मोबायल जाल्लेले आसा आनी कोणूय कोणाचो व्हिडिओ किंवा कितें हिडन कॅमेरा दवरून सेक्युरिटी रिजनाचेर येवं शकता, इंटरनेटार घालूं शकता तो। ताका लागून आमी स्टेशन मास्टराक सांगलां की ही गोष्ट टॉप प्रायोरिटीचेर घेयात, बिकॉज समाजातल्या सगळ्या घटकांतले फॅन्स FC गोवाचे जादुई फुटबॉलांतल्यान एकठांय येता हाचें मोठें उदाहरण म्हणल्यार गौर आर्मीचो मुकबधीर भुरग्यांक घेवन काडिल्लो खासा व्हिडिओ।
बुधवार स्वतंत्रताय दिसा नेहरू स्टेडियमार हो व्हिडिओ रिलीज करपाचे आसात. गौर आर्मीचो वांगडी सिद्धार्थ मेहता व्हिडिओचेर उलयलो. We actually at Gaur Army is a family. We want to reach to every supporter, every fan. There are thousands of people coming to the Nehru Stadium and they are the loudest and the most proud fans. But there are also certain fans who probably cannot express as loud as they are, and they are the special children. So in this activity what we did is we gave a platform to our fans who are deaf and dumb. They can't speak, they can't be as loud as us. They are not so privileged and so fortunate like us. So what we did is we did a great activity wherein the children from the Gujarati Samaj school of deaf and dumb children will actually be performing the national anthem in sign language. So we are giving them a platform, and to make things very special for them is that we actually did this activity at the home of the gods, that's the Nehru Stadium. They are the ones who probably cannot express themselves as we can, but through this video we want to show the entire country, the nation, and all the ISL clubs for that matter, that Gaur Army really cares and cares for every fan, be it the loudest or be it the silent ones like these guys are. So the main aim was actually to showcase that yes, our silent fans also are the loudest and the most proud fans of the nation. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.